नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. बीजेपीच्या फुडाऱ्यांक दिसता स्किमींक लागून लोक मतां मारतले. खरे स्किमींक मतां पडटली आनी पडल्यार घालतलो कोण? प्रुडंटाच्या मूड ऑफ द स्टेट सर्वेचे रिपोर्ट. जायका बर्जर लाच केसीन आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचेर क्रायम ब्रांचीचे मुखेल आरोपी म्हणून सप्लिमेंटरी चार्जशीट. कामतीची कस्टडी मेळ्ळ्यार रिजॉइंडर. ट्रिपल तलाकाक गोय काँग्रेसीचो तेको. शरिया कायद्याक हात लावचो न्ही. काँग्रेसीचो मायनॉरिटी चेअरमॅन म्हणटा केंद्र सरकार करता ते बरोबर न्ही. बालरथाच्या ड्रायव्हर आनी हेल्परांचे पैसे ईसीएस ना जाल्यार क्रॉस चेकान वतले तांच्या अकाउंटांत. शिक्षण खात्यान काढलो स्कुलांच्या मॅनेजमेंटांक आदेश. गोयच्या नव्यान सुरू जावपा आशिल्ल्या 24 मायनिंग लिजांचेर मायनिंग सुरू करूंक ग्रीन ट्रिब्युनलान काढली स्टे ऑर्डर. पर्यावरण दाखल्याच्या वैधतेचे प्रकरण ट्रिब्युनलान. आणि जीसीजेडएमए कमिटी नेमली. शेख पॉलिसी शुक्रारा मंत्रिमंडळा मुखार सनबनांक पुलिसांची बिला फारीक केल्यारूच क्लिअरन्स. बीजेपी सरकारान केल्ल्या सगळ्या स्किमींक लागून लोक आपल्याक मतां मारतले अशें पक्षाच्या सगळ्या व्हडल्या फुडाऱ्यांक दिसता. पूण खरी परिस्थिती कितें आनी प्रुडंटाचे मूड ऑफ द स्टेट सर्वेंतल्यान कितें निष्कर्श आयल्यात ते पळोवपी हो खासा रिपोर्ट. खरे स्किमींक लागून मतां पडटली आनी पडल्यार ती कोण घालतलो? गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, दयानंद सामाजिक सुरक्षा, दीनदयाळ स्वास्थ्य इन्शुरन्स ह्यो भाजपा सरकारान केल्ल्यो कांय म्हत्वाच्यो स्किमी. गोंयभरच्या लाखांनी लोकांक हाचो लाव मेळटा. आमी लोकांचो पयसो लोकां मेरेन पावयलो म्हूण लोक आमकां परत मतां मारतले हो मुख्यमंत्री धरून सगळ्या भाजपा फुडाऱ्यांचो आर्ग्युमेंट. प्रुडंटाच्या सर्वे प्रमाण दादल्यां परस बायलां ह्या सरकाराक स्किमींक लागून चड मतां मारतलीं. हो ग्राफ पळयात. निळो ग्राफ आसा तो बायलांचो, तांबडो ग्राफ दादल्यांचो. स्किमींक लागून मतां मारची नात म्हणप्या मदीं दादले चड आसात जाल्यार बायलो कमी. पूण हो फरकूय व्हडलो ना, फकत 1-2% फरक. आता ह्याच विशया कडेन संबंदीत दुसरो ग्राफ पळोवया. तो म्हळ्यार खंयच्या वयोगटांतल्या लोकांक स्किमींचें चड आकर्शण आसा तें. हें पळयात. 18 ते 25 वर्सांच्या तरणाट्यांक आनी 61 वर्सां वयर म्हळ्यार सिनियर सिटीजनांक बाकीच्यां परस चड स्किमी जाय. सिनियर सिटीजनांक जाणटेपणांत आदार म्हूण स्किमींचो उपेग जाल्यार सारकी नोकरी मेळसर तरणाट्यांक स्किमींचो फायदो. स्किमींग खातीर ह्या सरकाराक मतां मारतले काय कितें ह्या प्रस्नाचो पुराय ग्राफ पळयलो जाल्यार ह्या गजालींची सारकी कल्पना येता. ऑगस्टा परस ऑक्टोबरांत 13% चड लोकांनी आपूण स्किमींग खातीर ह्या सरकाराक मत मारतलो हें मान्य केलां. हें पळयात ग्राफ. ऑगस्टात सुमार 38% लोकांनीच आपूण स्किमींग खातीर ह्या सरकाराक मतां मारतलो अशें सांगिल्लें. मात ऑक्टोबरांत ही परिस्थिती बरीच बदल्ली. ऑक्टोबरांत सुमार 51% लोकांनी आपूण ह्या सरकाराक येवजण्यां खातीर मत दितलो अशें स्पश्टपणान सांगलें. कोणें कितेंय म्हणू, लोकांक स्किमी आवडटात आनी जाय हें मात खरें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. जायका बर्जर लाच केसीन क्रायम ब्रांचीन आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचेर मुखेल आरोपी म्हणून चार्जशीट घाले. पयल्या चार्जशीटान ताचेर चार्जीस नाशिल्ले. ताची कस्टडीन चौकशी करूंक मेळटली म्हणून क्रायम ब्रांच राविल्ली. ताच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाक आव्हान दिवपी क्रायम ब्रांचीच्या अर्जाचेर सुप्रीम कोर्टान अजून निकाल दिल्लो ना. जायकाचे कोंत्रादाक गोयच्या मंत्र्याक लाच दिल्या म्हूण अमेरिकेच्या कोर्टान एक्सपोज जाल्ले. जायका लाच प्रकरणात दाखल केल्ल्या सप्लिमेंटरी चार्जशीटात क्रायम ब्रांचीन त्या वेळावेलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत जायका प्रकरणातलो मुखेल सूत्रधार आनी ताणेंच तातूंत चड जोडला म्हूण चार्ज केला. जायकाचो उदक आनी सिवरेज प्रकल्पाचो कंत्राट जाय जाल्यार आपल्याक चड वांटो दिवचो म्हूण खंय दिगंबर कामतीन लुई बर्जर कंपनीचेर फ्रेशर घालो म्हूण क्रायम ब्रांच ताचेर चार्ज करता. दिगंबर कामतीन लाच घेतिल्ले पैसे प्रॉक्सी कंपनीन घाल्ले. ते कंपनीत ताचे सोयरे संचालक आसात म्हूण क्रायम ब्रांचीन म्हणला.
ताणें फॉरेनांतल्या कितल्याशाच बँकांनी बेहिशोबी मालमत्ता दवरल्या म्हूण सुलूस आमकां लागल्या म्हूण क्रायम ब्रांचीन चार्जशिटांत नमूद केला. ताचो तपशील सादर करपा खातीर क्रायम ब्रांचीन वेळ मागला. दिगंबर कामतीचो अटकपूर्व जामीन रद्द करचो म्हूण क्रायम ब्रांचीन घाल्लो आव्हान अर्ज सुप्रीम कोर्टा मुखार आसा म्हूण क्रायम ब्रांचीन स्पेशल कोर्टाक सांगला. ताची कस्टडी मेळ्ळ्यार तशेंच आनीकूय कांय म्हायती मेळ्ळ्यार रिजॉयंडर दाखल करूंक परवानगी दिवची अशें क्रायम ब्रांचीन म्हणलां. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ट्रिपल तलाकाचेर केल्ले वक्तव्य गोंयच्या काँग्रेसीक कोत्र केला. काँग्रेसीचो मायनॉरिटी चेअरमॅन उर्फान मुल्लान बॉम्ब घाला. तो म्हणटा मुस्लीम समाजाच्या शरिया कायद्यान कोणें मेतेर जावचें न्ही. कशें लग्न जावप कसो तलाक करप हें मुस्लिमांच्या शरियतांत बरयल्लें आसा आनी ते तांचें संविधान पाळटात. ट्रिपल तलाकाक समर्थन दिवपी उर्फान मुल्लाच्या ह्या वक्तव्यान काँग्रेसीनूच खवदळ पडला. मैंने नरेंद्र मोदी जी से ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पिछली जो है स्पीच में ये कह दिया कि मुझे जो है हिंदुस्तान की मुस्लिम औरतों से बड़ी जो है हमदर्दी है और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो औरतें हैं तलाक से जो है पीस न जाएं. तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की औरतें जो हैं आज जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है बाहर निकल आई हैं. यूपी से लेकर आप जो है कन्याकुमारी कश्मीर को भी जाएंगे तो आपकी तमाम जो है तलाक के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी ने जो आज शरीयत को जो छुआ है इसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान बाहर निकल आया है. तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान जो है इस बात को कतई जो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई भी जो है प्राइम मिनिस्टर इसके पहले भी हो गए हैं, कोई भी जो है इस्लाम और शरीयत को जो है अपने हाथों में न ले, किसी भी रिलीजन को जो है अपने हाथ में न ले. हर रिलीजन को अपना फंडामेंटल राइट्स है, हर जो है इंसान को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच करने का राइट है. और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जो है ये जो किया है वो जो गलत है. येस येस आय सपोर्ट इट. तुमकां हें सांगू ना की आमचे रिलीजनान इंटरफियर जा म्हणून. फाल्यां तुमी म्हणटले एक मिनिट फाल्यां म्हणटले तुमी की तुमी शरियतान निकाल जायनाका म्हणून. परवा येतले आनी म्हणटले की तुमी म्हणटले रोजा रावनाका म्हणून 30 आनी एक दिसान येतले म्हणटले 5 टायम नमाज प्रे करनाका म्हणून. देन हांवें शरियतान आमकां कितें दिला वी विल फॉलो इट. नाका गोंयांत जर तशें समान नागरी कायद्यान जर मुस्लीम महिलांचे हित जाता जाल्यार तसोच पुऱ्या देशात कित्याक जावंक जायना कायदो? गोंयांत हित जाता सांगता की शरीयत पाळटा म्हणून बरोबर. गोंयान कोणाक त्रास जावना जाल्यार देशान कित्याक त्रास जातलो? गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीची नवी समिती नेमली. केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान बेरेस्तारान नोटिफिकेशन काढले. फाटल्या समिती परस एक मेंबर वाडून 13 जाणांची समिती नेमल्या. पीडब्ल्यूडीच्या मुखेल अभियंत्याची जागा पीडब्ल्यूडीचे रिटायर्ड कार्यकारी अभियंत्यान घेतल्या. बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाचे वांगडी आनी उद्देगीक खात्याचे संचालकाक कुशीक दवरल्यात. तांच्या जाग्यार लँड सर्वेचो संचालक आनी नुस्तेमारी संचालकाक बोर्डाचेर घेतल्यात. 2013 या समितीची फेरथापणूक केली. त्या समितीचो कार्यकाळ जुलय 2016 सोंपलो. 3 महिन्या उपरांत बिरेस्तारा नव्या गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची समिती नेमल्या. अशी आसा सद्याची समिती. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी वा पर्यावरण सेक्रेटरी चेअरमॅन आसतलो. चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, पंचायत संचालक, सर्वे आनी लँड रिकॉर्ड संचालक, पर्यटन संचालक, नुस्तेमारी संचालक, चीफ इंजिनियर WRD आनी पर्यावरण संचालक वांगडी आसतले. आदलो पीडब्ल्यूडीचो अवधूत भोसले, चौगुले कॉलेजीचो प्रिन्सिपल दोतोर नंदकुमार सावंत, आदलो NIOचो उपसंचालक दोतोर प्रभाकर शिरोडकार, आदलो धेंपे कॉलेजीचो जिओलॉजी प्राध्यापक प्रोफेसर सुहास गोडसे आनी सावयवेरें ग्राम विकास केंद्र ह्या NGOचो सचिव श्रीरंग जांबळे हेर वांगड्या भितर आसतले. फाटली समिती 12 मेंबरांची आशिल्ली. नवी समिती 13 जाणांची. आदल्या समितीत पर्यावरण खात्याचो सचिवच ह्या समितीचो मुखेली आशिल्लो. नव्या समितीत पर्यावरण सचिव ना जाल्यार प्रिन्सिपल सचिव ह्या समितीचो अध्यक्ष जावंक शकता. एक खाजगी वांगडी ह्या समितीर वाडोवन घाला. फाटल्या समितीत पीडब्ल्यूडीचो चीफ इंजिनियर मेंबर आशिल्लो. आतां तेका काडून पीडब्ल्यूडीचो रिटायर्ड आसतलो. उद्देगीक संचालक आनी बायोडायव्हर्सिटी बोर्डाचो मेंबर सेक्रेटरी ह्या समितीचेर आशिल्लो. तांकां काडून लँड सर्वे खात्याचो संचालक आनी नुस्तेमारी संचालक ह्या बोर्डाचेर मेंबर घाला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. पर्यटन सीझन सुरू जावन म्हयनो जालो. शेकवाले सरकाराच्या शेक धोरणांक रावल्यात. शेक धोरणाचो निर्णय शुक्रारा मंत्रिमंडळाच्या बसकेन जावंक शकता.
सनबर्नवाल्यांनी पयलीं पोरूचे पुलिसेचे सेक्युरिटीचे बिल फारीक करचे, ते उपरांत सनबर्नाक परमिशन दितले म्हूण टुरिझम मिनिस्टर सांगता. 31 ऑक्टोबराक रक्षामंत्री पर्रीकार गोंयांत आसलो जाल्यार खंय पणजे मल्टीलेव्हल कार पार्किंग सुरू जातले. गोंयचे शेक धोरण शुक्राराक कॅबिनेटाच्या बसकेत थारपाची शक्यताय आसा. हय, शेक पॉलिसी हेका आपल्या ऑलरेडी आमचे एडवर्टायज केल्ले आसा हे, आनी टुमॉरो इज द लास्ट डे टू एप्लाय. आनी तेज्या फुडल्या मागीर 2 दीस जाल्या नंतर मागीर ते ड्रॉ ऑफ लॉट्स काडटले. ड्रॉ काडल्या नंतर मागीर तो पर्यंत कॅबिनेट जातले आनी आपले हे जातले CRZचे परमिशन जातले आनी तांकां डिमार्केट करून एक 5 तारीख पर्यंत दिवपाचें अशें म्हणून थारायलां. फाल्यां जर कॅबिनेट आसा जाल्यार ते कॅबिनेटाक येतले आमचे पॉलिसी अप्रूव करपाक. पॉलिसी अप्रूव जाले काय एकूच मागीर उरतले ते आमचे CRZचे उरतले आनी ते CRZचे जाल्या नंतर तितले डिमार्केशन. बीच कॅरिंग कॅपॅसिटीचो सांगलेलो पळय एनजीटीन, ना ती बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी आसा पळय ती प्रायव्हेट हितूर मागला. गोंय पुलिसेचे सेक्युरिटीचे आदले बिल फारीक केल्या उपरांतच सनबर्नाक परमिशन मेळटले. हय, फाटल्या गेल्या हितूर आमच्या विकान म्हाका जी फायल आयिल्ली आनी आपल्या हाजे कडल्यान प्रिन्सिपल सेक्रेटरी टुरिझमा कडल्यान रिमार्क जावन आयल्या की तांचे ओल्ड जे ड्यूज आसा ते ओल्ड ड्यूज तांणी पयलीं भरप आनी तांचे एप्लिकेशन आसा ते मागीर मूव जातले. सो हांवेनूय आमच्या हेजेर फायलीचेर बरयल्लें आहा, आय एम एग्रींग विथ द प्रिन्सिपल सेक्रेटरी that they have to pay their dues, old dues, and that application will be moved, processed. ओके, कितले आहा ते ड्यूज हरशी? म्हाका दिसता एक पुलीस आमचे ना, ते टुरिझम डिपार्टमेंटाचे ना, ते ड्यूज आहा पळय ते पुलीस डिपार्टमेंटाचे आहा, सादारणपणे 2.5 कोटी कितें तरी आसा. रक्षामंत्री गोंयांत आसलो जाल्यार खंय 31 तारखेर पणजे मल्टीलेव्हल कार पार्किंगाचे उक्तावण जातले. हय, पणजी मल्टीलेव्हल कार पार्किंग जे आसा हे सादारणपणे 31 तारखेर सोमार आहा. कित्याक आमकां हेजे कडल्यान म्युन्सिपालिटी कडल्यान ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मेळ्ळी. म्युन्सिपालिटीचो पेमेंट आमी फारीक 48ले आनी ते दिसा एक दिवाळीचे दीस आसल्या कारणान मुहूर्त बरो आसा आनी हो आमचो RM आसा पळय तो RMच्या हितूंतल्यान ते आमी स्टार्ट केल्ले आनी जावचें अशें म्हटलेलें. सो RM जर हे 31 तारखेर जर आसा गोंयांत आसा म्हटला तेणी, तो जर आसा न्ही जाल्यार डेफिनेटली 31 तारखेर आमी सकाळी 10:30 करचें अशें थारायलां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक ब्रेक.